Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. मये गांवांत अजूनय लोक भाजी मिरसांग हळसाण्यांचे पीक काडटा. फाटल्या वर्सा खंय कीड लागून पुराय पिकाची नाशाडी जाल्ली. अंदू परत पिकाची नाशाडी जावची न्ही म्हूण लोकांनी शेतकी खात्याच्या सहकार्यान ड्रोनांतल्यान वखदाची फवारणी केल्या. अंदू तरी बरें पीक येतलें म्हूण लोक रावल्यात. आज हांगासर ल्हानसो कार्यक्रम आमी डेमॉन्स्ट्रेशन आयोजीत केल्लें. तर ICR आणि आमची आत्मा टीम जी बिचोले झोनान काम करता त्यांच्या दोगांच्या आणि सगळ्या शेतकऱ्यांच्या सहकार्यान हांगासर जे आतां अळसाणो आसा ताच्या खातीर एक डेमॉन्स्ट्रेशन आमी दवरलेलें. डेमॉन्स्ट्रेशन कितें इन शॉर्ट सांगप तर डॅप म्हणजे डाय अमोनियम फॉस्फेट हे जे खत आसा ते पयलीं पारंपारीक पद्दतीन आमी मुळान घालतालो. एक नवीन टॅक्नॉलॉजी लोकां पर्यंत पावोवपाची की नॅनो टॅक्नॉलॉजीचे जे डॅप आसा ते जास्त प्रमाणात प्रभावी आसा. त्याचो फॉलियर स्प्रे पानाचेर मारपाचो स्प्रे तातूंत आनी बरी टॅक्नॉलॉजी म्हटल्यार ड्रोन यूज करून तो मॅक्झिमम फवारो करून दिवप. आयज आमी हांगा येवन डेमॉन्स्ट्रेशन करताना 1.5 हेक्टर जे कवर केल्ले आसा ते खावपी आसा. आतां फुडें ताची कशी फवारणी कशी प्रोडक्टिविटी येता ते आमी पळयतले. आनी सांगपाक म्हाका अशें दिसता ही ड्रोन टॅक्नॉलॉजी आहा पळय ते न्यू भुरगे कोण आसा तांणी घेवंक जाय. खर देव बरें करून म्हणटा तेंचे पयल्यान पयलीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे आनी तशेंच ICRाचे. ICRान आमकां ह्यान पयलीं जेन्ना आमकां गरज आसली शेताक तेन्नाय ड्रोनान आमकां हें मारून दिल्लें फर्टिलायझर मारून दिल्लें आनी त्या टायमार आमकां पीक बरें येयल्लें ते हेजें. तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक की तेंच्यांनी अशेंच डेली म्हणजे आमकां जाय पळय तेन्ना ड्रोन फॅसिलिटी कित्याक अवेलेबल करून दिवची की जेणे करून शेतकऱ्यांक हेजो पुरेपूर फायदो जातलो. आनी करपाचें आयज काम चालू आसा. आयज आमी हो पयलोच प्रयोग आमच्या ह्या भाजीपाल्याचे बागायतीक आमी करून पळोवपाक घेतलेलो आसा. हांव अपेक्षा धरता की हे केल्या उपरांत जर हेचो बरो रिजल्ट येयलो जाल्यार आमी आमच्या सादारण 100 एकर आमच्या ह्या भागांत ही भाजीपाल्याची लागवड आतां हांगासर ह्या हयटनवाडी भागांत जाल्ली आसा. आनी जर खरोच हे केल्या उपरांत DAPची फवारणी केल्या उपरांत जर तेजो इफेक्ट बरो येता जाल्यार आमच्या ह्या सगळ्या ह्या भागांतल्या शेतकऱ्यांक तेजो खूब फायदो जातलो. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.